बरे बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. मोगळा बापा आम्ही तुका आर्गां वाखाणणी दिन वाचता आयच्या दिसा बाबा आम्ही तुका आर्गां वाखाणणी दिन वाचता. तुवें आमकां ह्या जाग्यार आमच्या बा डेरिक आनी भयणी रोजारी आनी तांच्या सांगाता आसलेल्या बरोबर तुजें उतर आमी आयकोंक ही शिकोवण मेळपाक आनी ह्या शिकोवणी वरवीं आमकां ताजो फायदो आनी आमकां पिकोवणी आनी सगळें बरें फावो जावपाक आयज बापा तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां ह्या उतराची सजमणी दी. हें उतर जें हांव आतां शिकूंक तयार जालां पवित्र आत्म्याच्या आदारान सोंपें कर आमकां. त्या उतराची आमकां सजमणी दिवन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तें वापरूंक आमकां निर्मी. आनी बापा हें उतर जें आमी आयकता ताची सजमणी घेवन हांगा अजाबां मिलाग्री आनी तुजी पदवी आमकां दाखय. आमी तुका पयलींच आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता कित्याक तुवें आमचें मागणें आयकलें म्हणून जेजूच्या नांवान आमेन. आमेन. बसया आमी सगळीं. तुजो मोबायल खंय गेला? ना हांव उबें रावता. तूं बस. तर आयज आमी नियाळ करुया या मागच्या 11वा विसवर वड 12 आमचे भाशेन म्हजे कडेन बायबल हा पवित्र पुस्तक. तुमी तुमचे कडेन नोटबुक पेन हा जाल्यार तुमकां फायद्याक जातलें कित्याक जें हांव सांगता तें तुमकां फायद्याक पडटलें. ओके. सो मागचो 11वा विसवर वड 12 हांव वाचतां. दुसऱ्या दिसा बेथानी थान येताना ताका भूक लागली. कोणाक भूक लागली? ही कोणाची खबर? जेजू. जेजूकय भूक लागलेली. जेजूक ताण लागताली. जेजूक राग येतालो. जेजू हांसतालो. जेजू रडटालो कित्याक तो मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो. देव तो. पूण जें आमकां दिसता तें ताकाय दिसतालें कित्याक तो एक मनीस जावन आयिल्लो. कितले फावटी म्हणटा जेजूक भूक लागता, जेजू रडटा, जेजू हांसता. कित्याक आमी जेन्ना पिक्चर पळयता डिवायन मर्सी वो आमच्या आमी आमी इमेज करता आमच्या सदांच सगळें आमचें तोंड पळयता जेजूचें सदांच सिरियस आहा. पळय की ना. आनी देखून आमी इगोर्जेन वतना कितें करता ब्रदर? आमी सामके सिरियस रावता. पण हांसलो जाल्यार आमी म्हणटा हांसनाकात. पळय की ना. भुरगीं मातसो बोवाळ केलो जाल्यार आमी कितें करता? हे ओगी राव. आनी जेजू म्हणटा तांकां भुरग्यांक आवाज करुनी खेळोनी भुरग्यांक म्हजे कडेन येवन. पण आमी आमचेंच करून आमी ओगी राव सगळे आमी सिरियस रावता. आनी जेन्ना इगर्जेक येता आमी समजता की देवा भाशेन तो पिक्चर जो आसा इतलो सिरियस आहा आमी सिरियस रावता. पूण खरें म्हणल्यार आमी जेन्ना इगर्जेन आसा वी शूड बी हॅपी. वी शूड बी जॉयफुल. पळय की ना. तुझा कितें म्हणटाय तूं? सिरियस आसूंक जाय? डेरिक तूं कितें म्हणटाय बाबा? नाका सिरियस नाका? कितें सिरियस नेवर टू बी सिरियस? ना? ओके. वी शूड बी सिरियसली जॉयफुल. ओके. वी शूड बी सिरियसली जॉयफुल. बरें. तर दुसऱ्या दिसा बेथानी थान येताना ताका भूक लागली. पयस थान ताणें एक पालेलें आंजिराचें झाड देखलें आनी कितेंय फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो. पूण पाना बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना. आमी सगळीं जाणो की जेन्ना आंबे येवपाचे आसात आतां मायच्या म्हयन्यान तुमकां आंबे मेळटा. मांकुराद, आल्फोन्सो, मांगिलार हे सगळे गोंया मेळटात आंबे. पूण तूं सेप्टेंबराच्या ह्या म्हयन्यान आतां आंबे खावपाक वयची जाल्यार तुका आंबे मेळटले? म्हणटा आमी जाणो केन्ना आंबे मेळटले ते. कित्याक? आमी केन्ना जाणो आंबे मेळटले म्हणून? पयलीं त्या झाडाक आंब्याच्या झाडाक कितें येता? फुलां येतात. सारकें?
डिसेंबरान जानेरान फुलां येतात. फुलां येतकूच आमी जाणो त्या झाडाक आंबे येतलेच म्हणून. फुलां येना जाल्यार आमी त्या झाडा कडेन आंबे खावंक वयतले. कितले फाटी एका झाडाक ह्या वर्सा फुलां येयलीं आनी आंबे आयले. फुडल्या वर्सा तांकां फुलां ना आनी आंबे येवंच ना. म्हणटच आमी जाणो खंयच्या झाडा कडेन आंबे आसतले म्हणून. आनी पळयात आपण जेजू कितें करता तो. आयकात, उतून आयकात. पयसतान ताणें एक पालेलें अंजिराचें झाड देखलें आनी कितेंय फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो, पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना. तुका आनी म्हाका आंबे जाय जाल्यार आमी जाणो खंयच्या आंब्या कडेन वचपाक. जेजू देव तो. जेजू देव आनी तो नको खंयच्या झाडा कडेन वचोंक जाय अंजिराचें फळ खावपाक. तस कित्याक गेल्लो तो आनी ताका कांय मेळोंक ना. ताका फकत पानां मेवलीं पळय. कोण म्हाका जबाब दिता? आयकात बरे भाशेन. पयसतान ताणें एक पालेलेलें अंजिराचें झाड देखलें. कित्याक अंजिराच्या झाडा कडेन गेल्लो तो? भूक लागली म्हणून. सारकें. अंजिराचें झाड देखलें आनी कितेंय फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो, पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना. अंजिराच्या झाडाक अंजीर आसत जाल्यार फळ आसत जाल्यार तेन्नाच की आमच्यान भूक मारूंक जाता, वय की ना? जेजू नको की त्या अंजिराच्या झाडाक फळ ना म्हणून कित्याक गाय गेल्लो तो? म्हणजे आमकां बरें गिन्यान आहा. आमी जाणा खंयच्या आंब्या कडेन वचपाक जाय. जेजू खंयच्या झाडा कडेन वता आनी ताका कांय मेळना, पानां मेळटात. खरें चिंतलां? आमी आयकलां हें सगळें. खरें म्हणल्यार अंजिराच्या झाडाक जेन्ना पानां येतात, पानां बरोबर फळूय येता. हांवें तुमकां सांगलें, जेन्ना आंब्याच्या झाडाक फुलां येतात, त्या अंजिराच्या झाडाक फुलां बरोबर थोड्या दिसांनी आंबेय येतात. तेच भाशेन अंजिराच्या झाडाचो स्वभाव असो की जेन्ना अंजिराच्या झाडाक पानां येतात, पानां बरोबर फळूय येतात. पूण हें झाड, आयकात बरे भाशेन, हें झाड, ह्या झाडाक पानां आसलीं पूण फळां नासलीं. म्हणजे हें झाड एक ढोंगीर झाड आसलें. हिपोक्रेट. आयकतात तुमी? यू नो वॉट इज अ हिपोक्रेट? दाखयता एक पूण कोत्ता दुसरें. आयकलां तुमी केन्ना? हिपोक्रेट म्हणजे कितें? ढोंगी कोण? ढोंगी जावन असो हो एक मनीस उलयता चड, करूंक जायना कांय. तें अंजिराचें झाड एक ढोंगी झाड आसलें कित्याक त्या अंजिराच्या झाडाक पानां आसलीं पूण फळ नासलें. कित्याक अंजिराच्या झाडाचो स्वभाव असो की जेन्ना अंजिराच्या झाडाक पानां येतात, पानां बरोबर फळूय येता. ह्या अंजिराच्या झाडाक फकत पानां आसलीं पण फळ नासलें. इतली सजमणी समजावंक मेवली? ओके. आयकात फुडें कितें घडटा. तर तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो. आयकात बरे भाशेन. तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो. जेन्ना आंब्याचो टायम येवंक ना, फकत फळां येयल्यान, तेन्ना आमी जाणो की ताका आंबे थोड्या म्हयन्यांनी मेवतले. वील नो दॅट द मँगो ट्री वील गिव मँगोज आफ्टर सम मंथ्स. पूण अंजिराचें झाड म्हणटा, आमकां देवाचें उतर म्हणटा की अंजिराचा काळ न्हय आसलो, पूण तें झाड पानां दिल्लें पूण पानां बरोबर फळ दिवंक नासलें. समजल्यात तुमी? तर फुडें कितें घडटा. आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक मोडलें. आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक मोडलें. एक तर जेजू एका झाडा कडेन वता ज्या झाडाक अंजिराचें फळ ना. आनी आतां देवाचें उतर म्हणटा आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक मोडलें. आतां जेजू सारको पिसो जाला. तो आतां अंजिराच्या झाडा कडेन उलयता. तो म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक मोडलें.
आम्ही केन्ना खंयच्या आंब्याच्या झाडा कडेन वता आनी ताचे कडेन उलयता. हॅलो, म्हणजे जेजू कितें जाला सामको जाला लाडू जाला आतां. डायरेक्ट म्हाका एक सांग, देवाचें उतर म्हणटा आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक मुडलें. म्हणजे कितें? अंजिराच्या झाडा कडेन हांव सदां ह्या वणटी कडेन गेलो, ओके, आनी वणटी कडेन उलयलो आनी तुमी हांगा सगळीं आहात बरोबर आनी हांव वणटी कडेन उलयता, तुमी म्हाका कितें म्हणटले? मातसो क्रॅक जाला, ठीक ना. समजा आतां हांव भायर गेलो आनी म्हणलें मातशें रावता, हांव त्या आपोलाच्या झाडा कडेन गेलो आनी त्या आपोलाच्या कडेन गेलो कितें उलोवंक लागलो. तुमी हांगाच्यान म्हाका पळयत जाल्यार तुमी कितें म्हणटले? पूण हें आमी कितले फावटी वाचलां आनी तुमी कांयच म्हणिना. पावर आहा. आई बाबा बस. पळय. आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक मुडलें. आतां आयक बरे भाशेन. आतां पळोवया कितें पावर आहा तो पळोवया. तुका मागूं येताय. तुजो सॅलरी येयलो बँकेन. आतां तुवें आख्खो म्हयनो काम केलो. तुजो पगार येवंक ना बँकेन. तिचोर फकत 5 पावंड आहा. आतां तुका रेंट भरचें पडटलें, ग्रोसरी हाडची पडटली, सगळें काम करचें पडटलें. पूण आतां तुज्या बँकेन ते पयशे येवंक ना. तुजें बँक स्टेटमेंट तुजे कडेन उलयता? कोणाचें बँक स्टेटमेंट आपले कडेन उलयता? ना उलयना. बरें. आनीक उदाहरण दिता. तूं आतां दोतोरा कडेन गेलोय आनी दोतोरान सांगलें तुका, बाबा तुका हें जालां, तुजें व्हडलें ऑपरेशन करपाचें आहा, तुका दूख आहा हांगा आनी तुजें व्हडलें ऑपरेशन आहा. हो आमचो भाव डॅरिक गेलो दोतोरा कडेन आनी तो म्हणटा व्हेरिकोज वेन. तो म्हणटा व्हेरिकोज वेन ना, आतां तुजें सगळें बल्लां सगळें शिजलां, आतां सगळें तुजें बरें व्हडलें ऑपरेशन करचें पडटलें. दोतोरान सांगलें आनी ताका रिपोर्ट दिलो. ताणें म्हणलें स्कॅन काडलो, हें केलें तें केलें. आतां तो घरा येता आनी तो रिपोर्ट वाचता. तो रिपोर्ट ताचे कडेन उलयना? उलयता की ना? उलयता म्हणजे जें बरयलां तें उलयना, पूण जें तो विचार कोत्ता तें बरयलां तें आतां ताचे कडेन उलयता. दोतोरान जें सांगलां, दोतोरान जो उलयला तें आतां 5 वरां जालीं. तो आतां कामोडाचेर बसला आनी तो चिंतान आपली दुकां व्हांवतात. कित्याक तो तें जो रिपोर्ट दोतोरान ताका 5 वरां पयलीं सांगलेली ती आतां ताचेर नियाळ कोत्ता. ती आजून पोत्तून ताच्या तकलेन गुंगता. समजा तुका इतलीं बिलां भरूंक जाय आनी तुजो पगार येवंक ना आनी तुजो सायब म्हणटा मातसो आमचो कंप्युटर डावन जाल्यार आनीक 15 दीस लागतले आनी तुजो स्टेटमेंट दाखयता की तुका आनी आतां तुजें रेंट भरूंक जाय, तुका ग्रोसरी जाय, घरा बायल म्हणटा आरे दूद ना, पाव ना, हें ना, तें ना. आतां तो स्टेटमेंट तुजो काम करिना, पोत्तून आरे पयशे आयले काय उलयना. तेच भाशेन त्या झाडा जेजूक म्हणलें, आरे लाडू केलो मरे तुजो, तूं आयलो हांगा अंजिराचें फळ खावपाक, लाडू केलो मरे तुजो. आनी आतां पळय जेजू कितें म्हणटा त्या झाडाक. त्या झाडान हांव तुमचे भाशेन उलयता त्या भाशेन त्या झाडान उलोवंक ना, पूण त्या झाडान फळां नासतना जेजूक एके भाशेन जेजूच्या मनान अशें आयलें, ह्या झाडाक पानां आहात, कित्याक गाय फळां ना? पळय की ना. समजा एका आंब्या कडेन पोत्तून वर्साच्या वर्सा वेता आनी त्या वर्साच्या वर्सा तें झाड आंबे दिना. 1 वरस, 2 वरस, 3 वरस जेन्ना त्या झाडा फुडें रावता तें झाड म्हजे कडेन उलयना? आरे कितें तरी जालां, कित्याक आंबे दिना? कितें जालां, रोंटो लागला, भिंदोर आहा, कितें तरी आहा, कितें तरी म्हज्या मनान अशी चिंतना येतली. तें जावन आसा तें उलोवप झाडाचें म्हजे कडेन. आतां जेन्ना तें झाड म्हजे कडेन उलयलें, आतां हांव कितें कोत्तां? हांव कितें कोत्तां? जेजू आतां त्या झाडा कडेन उलयता.
आणि ताणे अंजिराच्या झाडाक म्हणलें, ह्या फुडें केन्नाच तुझें फळ कोणूच खांक पावना जांक. तुमकां कितें दिसता जेजून कितें केलें त्या झाडाक? शिराप घातलें. जेजून त्या अंजिराच्या झाडाक कित्याक शिराप घातलें? कित्याक तें झाड एक ढोंगी झाड आसलें. देवाक ढोंगी लोक एकदम मानना. आयकताय? आयकत भाव भयणीनो, जेन्ना समजा हांव वायट मनीस, सगळ्यांक दिसता हांव वायट, हांव एक बरो मनीस देव जाणो, पूण जेन्ना हांव खरोच भितरल्यान वायट पूण भायल्यान दाखयता की हांव सांत म्हणून, देवाक फटोवंक आमच्यान जायना. आनी देवाक असली मनशां एकदम तो पयस दवरता असल्या लोकांक. आयकताय तूं? ढोंगी लोकांक तो केन्नाच लागीं दवरिना. कोणाक लागीं दवरूंक ना ताणें? फारिजियो. तुमी आयकलां? फारिजियो कितें करताले? फारिजियो उपास करताले, 5 फाटी मागणी करताले, स्क्रिप्चर सगळे कडेन लायताले, कितें कोणें कोणें सांगलां. आनी जेन्ना ते कोणाक दान दिताले, कोणाक पयशे दिताले, ते फुगोट्यो मारताले. पळयात हांवें कितलें बरें काम केलां. आतां आमच्या संवसारांत असलो लोक ना. मातशे कोणाक 4 पयशे दिले आनी मागीर कितें करतात? फोटो काडटात, फेसबुकाचेर घालतात, हाचेर घालतात, टीव्हीचेर घालतात, न्यूज पेपर. कित्याक करतात? खरेंच ताका मोग आहा कोणें पयशे दिले म्हणून तांच्या वडपणा बसत करतात. आनी ह्या असल्या लोकांक जेजू कितें म्हणटा? असल्या लोकांक पयस दवरता. तर जेजू ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जांक. म्हणजे जेजून त्या झाडाक शिराप घातली. आतां भाव भयणीनो, तुमी आयकात बरे भाशेन हांव कितें म्हणटा तो. तें झाड, त्या झाडा अंजिराच्या झाडाचें काम कितें आसलें? फळ दिवपाक. जेन्ना तें अंजिराच्या झाड पानां दितालें पूण फळ दिनासलें, तें एक ढोंगी झाड आसलें. आनी देव एका ढोंग्या मनशाक पयस दवरता, लागीं दवरिना. देखून ताणें केन्नाच फारिजियोंक केन्नाच साल्वार करूंक ना. फारिजियो सगळे धर्म करताले, ते उपास करताले, मागणी करताले, सगळें करताले, पूण जेजू तांकां साल्वार करपाक पावूंक ना. कित्याक? ते फकत भायलो दोबाजो करताले. आयकताय? बरें, हें आमकां सजमणी मेवली. फुडें वचया. दुसऱ्या सकाळीं तेवशिल्यान वेताना तें अंजिराचें झाड पाल्लां तें सुकलेलें तांणी देखलें. आयज म्हूण तूं तो त्या वाटेर वेतालो आनी ताणें जेन्ना तें अंजिराच्या झाडाक सगळीं पानां आसलीं, त्या अंजिराच्या झाडाक ताणें शिराप घातली. आतां दुसऱ्या दिसा जेन्ना तो त्या वाटेर वेता, देवाचें उतर म्हणटा, दुसऱ्या सकाळीं तेवशिल्यान वेतना तें अंजिराचें झाड पालां थान सुकलेलें तांणी देखलें. 24 वरांनी एक बरें झाड जें जेजून शिराप घातलेलें मरून गेलां. आयकताय? तुमी आयकतात हांव कितें म्हणटा तें? आयकात बरे भाशेन. जेन्ना जेजून आपलें तोंड उक्तें केलें आनी त्या अंजिराच्या झाडाक शिराप घातली, तें अंजिराचें झाड मरोन त्याच वेळार गेलें. त्याच वेळार. पूण तें अंजिराचें झाड जमनी खाली मेलें. पूण दुसऱ्या दिसा सकयल थान वयर तें आतां दोळ्याक दिसलें. हाचो अर्थ कितें? जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता, काल हांवें शिकयलें, हांवें काल शिकयलें द पावर ऑफ वर्ड्स. जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता, आमी दुसऱ्यांक बेसांवनी बोसता वा आमी दुसऱ्याचेर शिराप घालता. आमी जेन्ना तोंड उक्तें करता, आमी आमकांच शिराप घालता, आमी बेसांव दिता. कितले फाटी आमच्या भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक म्हणटा, तूं घर नाल रे, तूं रेडो रे, तूं केन्ना शिकचो नाय, तूं भोटो, फोटो, घोटो. आमी कितें करता? आमच्या भुरग्यांक आमी शिराप घालता.
आणि जे शिराप घाल्या उपरांत मागीर आमी म्हणटा कित्याक गाय हेंच घडटा आमच्या भुरग्यांमध्ये. पूण कितले फाटी आमकां ल्हान आसतना आमच्या भुरग्यांक कसलो रे नाल रे तूं, नाल तरी बोलो, नाल मरे शिकनाय मरे तूं. आणि आता तो नालूच न्ही, नाल्ला भाशेन जाता. कित्याक पोत्तून 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 म्हणून मागीर ताका तो शिकयना. कित्याक पूण जेन्ना आमी आमी आमच्या भुरग्यांक कितें आमी दिसलें तो शिकोना, तो बरो करिना, हांव म्हाका दिसता तें हांव म्हणिना, पूण हांव म्हणटा जे देवाचें म्हणून आरे तूं बरो भुरगो, तूं जाणवायेन बोरलेलो, तुका बेसांनी बोरलेलो, आमची फामील बेसान बोरलेली, मुजें कासारी जिवीत एकदम गोड, म्हजो घरकार गोड, म्हजी पोतीन गोड, म्हजी फामील गोड, मुजे फामील बेसान बोरल्या. म्हाका दिसता दोळ्यांनी ना, जेन्ना हांव उतरां उलयतां, जीं उतरां उलयतां तीं आतां बेसां म्हज्या जिवितांत पावों म्हाका जाता. हॅलो, आयकतात तुमी? पळय भाव भयणीनो, ह्या उतरांचो पावर एकदम पावरफुल. पोतून सांगता, दुसऱ्या सकाळीं तेवशिल्यान वेताना तें अंजिराचें झाड पालना थाण सुकलेलें ताणें देखलें. आतां जेजू त्या 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 कालच्या दिसा ताणें शिराप घातलें. 24 वरांनी तें झाड सुकोन गेलें, कित्याक ताणें उतरां उलयलो. आतां कितले फाटी आमी दोतोरा कडेन वता, दोतोर म्हणटा तुका हें जालां, तें जालां, कॅन्सर जाला, डायबिटीज जाल्या, हें जालां. जेन्ना दोतोर आमकां सांगता, मागीर आमकां कोण घरा गेलो, आरे तूं दोतोरा कडेन गेलो, दोतोरान कितें सांगलां? डॉक्टरान व्हडलो रिपोर्ट दिला, डायबिटीज जाल्या, हें जालां, तें जालां, वखदां खूब दिल्यात. मागीर दुसरो लोक थंयसर कितें करतलो? एकाचें 4 करतलो. अरे तो रे विन्सेंट, तो दोतोरा कडेन गेलो, ताका दोतोरान सांगलां कॅन्सर, ताका फकत एक सुमान उरला. हय रे, एक सुमान. ताका दोतोरान हय सांगूना, पूण आतां कोणें मातशें पेत्रोल घालून उलयलो. तो आतां एक सुमान उरला, तो आतां दुसऱ्यांक सांगता, अरे जाणय रे तो विन्सेंट, ताका कॅन्सर जाल्लो, म्हाका दिसता तो मेलो काय नको, म्हाका दिसता ताका पुल्लोय नको. दोतोरान सांगलें की फकत ताका कितें दुयेंस आहा, पूण एकाचें 4, 4चें 8, आनी ताका आतां जो मनीस शेवटचो आयकता तो म्हणटा ताका पुल्लोय. हय की ना? आमी कितें करूंक जाय जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता? सगळी खबर सांगपाची गरज आसा. आतां आयज समजा हांवें शीत कडी आमच्या उजाय बायन एकदम बरी शीत कडी केली, हांवें कोणें सांगलें गोंया आहा, अरे को आहा रे तूं? आयज बाय शीत जेवलें. हांव शीत जेवलों कोडी खाली, हांवें स्पॅगेटी खाली वो टेंटाची खाली, तुका कितें पडलें? हें म्हजें पोट, ताणें म्हाका गेलें कोन्न. पूण आमकां जाय सगल्यांक सांग, तूं जाणा रे हांव रेस्टॉरंटान गेलो, ती म्हणटा सायबा आमी हांगा आहात, खारें नुस्तें खाता, ह्या दिसांनी नुस्तें मेळना आनी बरें नुस्तें खाता. आतां कित्याक सांगलें तांकां? आमी चिंता, आनी तो मागीर म्हणलो अरे पळय रे, आमकां पळय रे, आमी पापड आनी हें आमी सोराक खाता, नुस्तें खाता, हय की ना? म्हणटच जेन्ना आमी कितें कोणाक सांगता, तांकांच फायद्याचें जातलें जाल्यार तेन्नाच आमी सांगूंक जाय. आतां ताका सांगून कितें फायदो? आमचें व्हडपण बिश्टें बिश्टें उलोवपाक सांगून. कोणाक आतां समजा हांवें कितें सांगलें, म्हज्या जिवितांत कितें घडलें तें जिवितांत घडलें जाल्यार ताका फायद्याचेंच जाल्यार हांवें सांगूंक जाय. फायद्याचें नाय जाल्यार कित्याक सांगूंक जाय? पूण म्हाका जाय म्हजें व्हडपण सांगपाक, हय की ना? म्हाका जाय दुसऱ्यांनी म्हाका सांगूंक जाय की हांव एकदम बरो मनीस म्हणून. म्हाका सांगूंक जाय की हांव सगळीं कामां करता म्हणून. हेंच आमचें. त्याच बरोबर जेन्ना आमी वायट खबर आमी आयकता, दुसऱ्यांक सांगता, अरे दोतोरान हें सांगलें, कोर्टान हें सांगलें, ताणें हें सांगलें. आतां एकाचें 4, 4चें 8 आमी शिराप आमच्या जिवितांत घालता. देखून जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता, आमी सांबाळून करूंक जाय. कित्याक जीं उतरां आमी उलयता, तीं उतरां आमच्याच जिवितांत तें शिराप घालता आमी, तर आमच्या जिवितांत बेसांव घालता. देखून आमकां गरज ह्या उतरांचेर आमी काबू रावंक, आमकां कंट्रोल रावंक. सगळीं समजलीं आतां अजून पासून? ओके, फुडें वाचुया, कित्याक आमी कायद्याचो भावार्थाचो कायदो शिकता आतां. बरें, पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें, हळय राबी म्हणजे गुरुजी, तुवें शिरापलेलें अंजिराचें झाड
सुकून गेलें. जेन्ना जेजून त्या झाडाक शिराप घातलें, तुका दिसता जेजू नको आसलो कितें, ताणें शिराप घातलें मोत्तेलें म्हणून? जेजू जाणो आसलो. पूण पेद्रू जेजू कडेन येता म्हणटा, गुरुजी तुवें काल त्या झाडाक शिराप घातलें तें सुकोन गेलें. तूं कित्याक सांगता रे म्हाका? हांव जाणो. हांवें शिराप घातलें तें मरपाक. तूं कित्याक म्हाका सांगताय? आनी कितले फाटी आमी जेन्ना आमी देवा कडेन वेता, आमी मागणी करपाक, आमी देवाक आमचो कंप्युटर, आतांचो कंप्युटर आउटडेटेड जाला म्हणून आमी ताका सगल्यो खबरो सांगता. तूं जाणय सायबा, हो म्हजो घरकार जाणय, आयकना आनी ती बायल म्हजी न्ही अशें 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 अशें, आनी ती सासूबाय जाणय म्हजी, आनी तो सासूबाय, आनी ती म्हजी भुरगीं आतां कितें सांग, म्हाका वाज येयली सायबा. आनी जेजू मातसो आदार कर. आमेन. जालें आमचें मागणी. हें जालें आमचें मागणी. जेजूचो कंप्युटर सामको डावन जाला. म्हणजे आमी ताका खबर दिवंक जाय. जेजून जेन्ना शिराप घातलें अंजिराच्या, तो नको आसलो? आमच्या जिवितान कितें घडटा तें तो नको? आमी त्रास भोगता ते, आमी कितें आमच्या जिवितान जाता ते तो नको? तो सगळें जाणो. पूण आमी वेता, आमी जेवणे मागणी करता, आमी ताका सगळो रिपोर्ट दिता. आमी रिपोर्ट दिवंक जाय देवाक, तो नको? तो आमचो रोचणार. तो सगळें जाणो, तो वयतना सगळें पळयता. म्हणटच आमी जेन्ना मागणी करता, कसले मागणी करूंक जाय काय? जेन्ना पेद्रून जेजूक सांगलें, पेद्रू कितें सांगतालो जेजूक? जेजू तुवें जे झाडाक शिराप घातलें न्ही तें मरोन गेलें. जेजू म्हणटा, जाणा रे पेद्रू, हांव जाणा. त्या डोंगी झाडाक हांवें शिराप घातलें, हांवें मरपाक शिराप घातलें. तूं कित्याक म्हाका सांगताय? पूण फुडें वाचात पळय कितें करता तें. आतां आमी शिकोवन घेवया. ही मातशी इंट्रोडक्शन आहलें, आतां खरी शिकून आतां घेवया. पळय राबी म्हणजे गुरुजी, तुवें शिरापलेलें अंजिराचें झाड सुकोन गेलें. जेजून जाप दिली. आतां आयकात बरे भाशेन, आतां आमची शिकवण कॉमेस जाता. देवाचेर भावार्थ दवरात, हें हांव तुमकां खरेंच सांगता. कोण आपल्या काळजांत दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातोलें म्हूण भावार्थ धरून ह्या दोंगराक म्हणीत, हांगासरलो उठ आनी दर्यांत वच, तें ताच्या सोरीं घडटलें. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी प्रार्थोन मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात, आनी तें तुमचें जातोलें. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितल्यांकूय बोगसात, आनी तुमचो सर्गीचो बाब तुमच्यो चुकी बोगशितलो. कितल्यो वस्तू जेजू उलयलो. ताणें सांगलें पेद्रूक, जेन्ना पेद्रून जेजूक सांगलें, जेजूक सांगलें तुवें शिराप घातलेलें तें झाड मेलें. जेजू म्हणटा देवाचेर भावार्थ दवरात. ताचे फुडें कितें म्हणटा? हें हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हणटा. कोण आपल्या काळजांत दुबाव दवरिनासतना ह्या दोंगराक म्हणटीत, हांगासरलो उठ आनी दर्यांत वच, तें ताच्या सोरीं घडटलें. हांव भाव भयणीन तुमकां विचारूंक सोदतां. म्हजो भाव डेरेकीं गेला. आमच्या जिवितांत कसलो दोंगर हा? आमच्या जिवितांत दोंगर हा? दोतोरान रिपोर्ट दिला कॅन्सर, हें हा, वेरिकोज वेन्स हा, पयशे येना, प्रमोशन येना, हें जायना. ते आमच्या जिवितांत सगळे दोंगर, वय की ना? जेजू म्हणटा तूं दोंगरा कडेन उलय. तूं दोंगरा विशीं उलय नाका, तूं दोंगरा कडेन उलय. जेन्ना हांवें त्या झाडा कडेन उलयलो आनी शिराप घातलें, तेच भाशेन तूं त्या दोंगरा कडेन, तूं त्या कॅन्सरा कडेन, तूं त्या वेरिकोज वेना कडेन, तूं त्या त्रासा कडेन, तूं त्या त्रास कडेन उलय. आनी जेजूच्या नांवान ताका सांग, उठ आनी वच. पूण आमी कितें करता? आमी त्या त्रासा वयर खबरो करता. आनी जेजू म्हणटा खबरो करिनाका, त्या त्रासा कडेन उलय ज्या नांवान, आनी दर्यान वच म्हूण सांग, आनी तें तुजें उतर आयकतलें. आयकतात भाव भयणीनो? आयकात बरे भाशेन. कित्याक ह्या उतराची आमकां सजमणी मेळत जाल्यार आयज आमचें जिवीत सारकें बदलतलें. भाव भयणीनो, आमी केन्ना उलयता तेन्ना आमकां संवय जाल्या की
आमी चिंती नासतना आमी सगल्यो खबरो करता. खंय आमकां संय जाल्या ती. कित्याक ल्हानपण आमकां सगळें हाच्यो खबरो, ताच्यो खबरो, संवसाराच्यो खबरो, हाच्यो खबरो आमी जेजू म्हणटा ओ खबरो करिनाका. तूं फकत तुज्या दोंगरा कडेन उलय म्हज्या नांवान आनी ते पदवी यूज कर म्हज्या नांवाची आनी त्या दोंगराक सांग भायर वच. हांव तुका एक उदाहरण दिता. समजा आयज म्हज्या भाक डॅरिकाक व्हेरिकोज वेन्स आसा. ताजो दोंगर कितें? व्हेरिकोज वेन्स. व्हेरिकोज वेन्स ताजो जावन आसा दोंगर. जेजू कितें म्हणटा? तूं तुज्या काळजान दुबाव दवरिनासतना त्या व्हेरिकोज वेन्सा कडेन उलयताय आनी सांगताय त्या व्हेरिकोज वेन्साक तूं उठ आनी भायर सर त्याच्या जिवितांतलो, भायर सर ताच्या पांयांतलो. तो ते व्हेरिकोज वेन भायर वतले आनी ताका पेकोणी फावो जातली. तेजे फुडें कितें म्हणटा आयकात. आनी आयज आमी डेमॉन्स्ट्रेशन करया कशें चलतलें तें. आमच्या भावाक सगळे व्हेरिकोज वेन सगळे दूख पयस जातली. आयक. देखून हांव तुमकां सांगता तुम्ही प्रार्थून मागशात तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार दवरात. जेन्ना आमी मागणें करता जेजू म्हणटा तुम्ही भावार दवरात की तुमचे मागणे देवान आयकले म्हणून. कित्याक गाय अशें म्हणटात जेन्ना आमी मागणें करता ते मागणे आमचे देवान आयकले म्हूण आमी कितें करूंक जाय? आर्गां दिवंक जाय. जेन्ना हांव भावार दवरता तेन्ना की म्हाका मेळ्ळें म्हणून हांव देवाक आर्गां दिता. कित्याक जेजून खुर्सार सगळें सोंपलें. ही हॅज फिनिश्ड एवरीथिंग ऑन द क्रॉस. ताणें आमकां पेकोवणी दिली, आमकां गिरेस्ताय दिली, आमचे शिराप घेतले, आमची पातकां घेतली, आमचें नाकारपण घेतलें, आमची लॉस घेतली, जे आमकां इफेर्नान वचूंक जाय ते सगळें तो भोगलो. तो आतां कितें करिना, स्वर्गार वचून तो कांय करिना. तो फकत पळयता कोण ताच्या उतराचेर भावार दवरता आनी आर्गां दिवन ते आपणायता. आयकतात तुमी? कित्याक आमी अजून पासून आमकां मागणें कशें करूंक जाय तें आमी केन्नाच शिकोना. आमी सदांच म्हणटा गिमी 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 माय नेम इज जिमी. हय की ना? सायबा म्हाका हें दी, सायबा म्हाका तें दी. पूण तो म्हणटा आरे बाबा तुका जें जाय तें तूं फकत आर्गां दी. कित्याक हांवें तुका जें जाय तें हांवें करून दवरलां. तूं फकत भावार दवर हांवें कितें केलां तें आर्गां दिवन तें आपणाय. देखून सान पावलू थेसलोनिकांत बरयता म्हणटा जेन्ना तुमी मागणें करतात फकत तुमचे मागणें तुमचे मागपाचें मागणें फकत आर्गां आनी दिनवास दिवन तुमी आपणायात. ऑफर युअर प्रेयर्स विथ थँक्सगिव्हिंग. पण आमकां गोंय कितें शिकयलां? आमी दिमी घालूंक जाय, आमी मातशी रडोंक जाय. सायबा कितें कोत्ताय सायबा? आनी तो म्हणटा हांवें सगळें करूंक जाय तें केलें, फकत हांवें जें केलां तें ताचेर भावार दवर, तूं आपणाय. समजा एका चेड्याक एक चली जाय काजार जावपाक. तो म्हणटा सायबा म्हाका एक चली दी. चली म्हणटा म्हाका एक गो दी. पूण देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना ताणें एका दादल्याक आनी बायलेक रोचलो ताणें रोचली तांकां एक बरोबर संबंद दवरपाक आनी आख्खो संवसार भरपाक. म्हणजे आतां तांकां एक एकल्याक मेवतलो आनी तेजे उपरांत तांकां भुरगीं जातलीं हें देवान फरमायलां. कित्याक ताणें आदाम आनी इवेक कितें सांगलें? तुमी आतां दोगांय एकूच बरो हांवें व्हडलो संवसार केला तुमकां दोगांयकूच. पूण ताणें सांगलें तांकां दोगांयकूच दोगांक रोचलीं पूण आख्खो संवसार भरलो दोगां मनशां वरवीं. तेच भाशेन जेन्ना एक दादलो आनी बायल बरोबर संबंद करतात काजाराचो तांकांय भुरगीं जातात हें देवाचें उतर सांगता. म्हणटच परतून आमी पळोवया जेजू म्हणटा आमी दोंगरा कडेन उलोवंक जाय. वी हॅव टू स्पीक टू द माउंटन. दॅट इज नंबर 1. दुसरें जेन्ना आमी मागणें करता आमी भावार धरूंक जाय की देवान आमचें मागणें आयकलें म्हणून. म्हणजे आमी भावार धरूंक जाय की आमकां तें मेळ्ळें म्हणून. रिसिवींग आनी मेळ्ळें म्हणून आमी कोणाक कितें करूंक जाय? आर्गां दिवंक जाय. म्हणजे 4 वस्तू जाल्यो. स्पीक टू द माउंटन, बिलीव भावार दवर, रिसीव मेळ्ळेलें अशें कर आनी आतां थँक्स गिवींग कर आर्गां. तेजे फुडें कितें म्हणटा? निमणें एकदम इम्पॉर्टंट. आयकात.
25 वर्ड आणि तुम्ही मागणे करून उभी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसो तितल्याय बोगशात आणि तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी बोगशितलो. ऐकात म्हज्या भाव भयणांनो, जेजू म्हणटा आमच्या जिवितान कोण ना कोण आमचेर आड येतलो. आमी कोणाक दुखयनाय जाल्यार कोण ना कोण आमचेर आड येतलो. कोणाक कितें म्हणटा ते जेलसी, एनवी, कितें तरी कोणाक तरी आमचेर आड कोण येतलो आमचेर. आणि चड करून आमचो फॅमिलीचोच लोक येतलो आमचेर आड. पूण जेन्ना कोण आमचेर आड येता आमी ताचेर आड वचोंक जाय वा ताका बोगसूंक जाय. कित्याक आमी तांकां बोगशिना जाल्यार देव आमकां बोगशिचो ना. आनी देव आमकां बोगशिना जाल्यार देंवचाराक आमच्या जिवितान लायसन्स मेवता, पदवी मेवता, आमचे नाश करून उडोवन आमचे निसंटण करून आमकां जिवेशी मारून. देखून आमी केन्नाच एक एकल्या दीस काबार जातच न्हिदच्या आदीं आमी आमच्या मनान धरूंक जाय आयज कसो दीस गेलो, कोणे आमचेर आड येयली, तांकां बोगसूंक जाय, तांचे पासत मागणे करूंक जाय. दुसऱ्या दिसा आमी तांकां पोत्तून मेवता जाल्यार आतां म्हणून आमी कोणाक बोगशिल्या आनी तो आमचो आमी साहेब आमचो तो आमचे बरोबर काम करता. ताणें कितें आमचेर वायट उलयलां, कितें आमचेर किरकिर केलां, कितें जेन्ना तो येता फुडें हांव डायरेक्शन चेंज करता, हांव तांकां पळयना, गूड मॉर्निंग करिना, हांवें तांकां बोगसूंक ना. जेन्ना हांवें तांकां बोगसणे दिवंक ना कितें घडटा, देव म्हाका बोगशिना. हांव म्हज्या पदकान बुडलेलो आसा आनी जेन्ना हांव म्हज्या पातकान बुडलेलो आसा देंवचाराक अधिकार हा म्हजें निसंटण, म्हजें पाड सगळें वायट करपाक. म्हणजे आतां हो भावार्थाचो कायदो जो हांव तुका शिकयता हो लास्ट पॉयंट एकदम इम्पॉर्टंट देखून हांव ताका पयलो करता. बोगसणे दिवपाचें काम फकत एका दिसान न्हय, सदां आमी बोगसणे दिवंक जाय. सो भावार्थाचो कायदो म्हणल्यार बोगसणे दिवपाचें, दोंगरा कडेन उलोवपाचो, आपणावपाचें, आपणायला जाल्यार ते भावार्थ धरूंक जाय की आमी आपणायला म्हणून आनी मेळ्ळा म्हणून आमी आर्गां दिवंक जाय. थँक्स गिवींग. सो forgiving, speaking, believing, receiving and thanksgiving. हे जावन आसा 5 पॉइंट्स भावार्थाचो कायदो. हे आमी आमच्या दिसा आमी एक एकल्या दिसा हे 5 पॉइंट आमी करीत जाल्यार आमचें जिवीत सदांच एका क्रिस्ती जिवीत जाता एकदम जोइतीवंत जिवीत. आमकां कांयच फाल्ट जावचें ना. आमच्या कामाचेर, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या कसल्या संबंधांनी देव आमकां कांयच फाल्ट करचो ना. आनी देखून आमकां बोगसणे दिवपाक एकदम इम्पॉर्टंट. एकदम इम्पॉर्टंट. कोणाचेर आमी बोगसणे दिवंक जाय? आमी बोगसणे दिवंक जाय. आमी बोगसणे दुसऱ्यांक दिना कित्याक ताका खरेंच आमी बोगसणे तांकां कितें फायदो जाता. जेन्ना कोण म्हजेर आड येता तांकां बोगसणे दिता फायदो कोणाक? ताका जाता वा म्हाका जाता? म्हाका जाता. कोण म्हजेर आड येता म्हाजी बेसांव चोरपाक. आनी जेन्ना हांव तांकां बोगसणे दिना देंवचार म्हजें फाड घालता. ताची चूक जायत, दुसऱ्याची चूक जायत, पूण हांवें ती चूक भितर काळ जावन दवरली जाल्यार म्हजेंच निसंटण जातलें. देखून म्हाका ताजी चूक वा ना ताजी चूक ताणें म्हणजे जबरदस्तीन केला वा चुकीन केला परस म्हाका ताका बोगसणे दिवपाक. जेन्ना हांव ताका बोगसणे दिता देव म्हाका बोगशिता, सगलो स्वर्ग उक्तो जाता, देवाचें सगळें बेसांव म्हाका फावो जाता आनी देवाचें बेसांव म्हाका फावो जातकूच हांव आतां देवाच्या बेसांवांनी भरलेलो आसता. कांयच फाल्ट रावना म्हज्या जिवितान, सगळें बरें म्हाका फावो जाता. म्हणटच आयज आमी आतां हें जें उतर आयकलां ताचेर आमी आतां एक डेमॉन्स्ट्रेशन करुया. डेमॉन्स्ट्रेशन. हांगा कोणी हा कसले त्रास हा तुज्या कुडीन, कसलो दूख हा, कसलेंच दोतोराचो रिपोर्ट हा, कितें तरी कितें हा? बरें, तें आमी करच्या पयलीं आमी सगळीं आतां जें बोगसणे दिवंक जाय तें पयलें आउट करुया. कित्याक आमी सगळ्यांनी बोगसणे कोणाक तरी कोणाक दिवंक जाय. सासूपायक, सासूमांयक, भावांक, भयणांक, शेजाऱ्याक, सायबाक, कोण काम करता. कित्याक जेन्ना आमी बोगसणे दिना
ऐकात बरे भाशेन बा म्हणून हांव म्हणना आमची सासूमाय एक भांगराची, आम्ही म्हणटा सोनबाय एकदम बरी बरी बाय बरी. हांव म्हणना की आमचो शेजारी एकदम बरो, आम्ही सगळी म्हणना ह्या संवसारान सगळो लोक बरो. पूण म्हाका गरज, कोणेय म्हाका दुखयला जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा हांवें तांकां बोगसूंक जाय. कित्याक जेजून म्हाका पुरसाद कितल्या पातकांची म्हाका बोगसाणी दिला. आनी जेन्ना म्हाका उतराची सजमणी मेळटा की देवान म्हाका कितलें बोगसाणी दिलां, म्हजें इफेल क्लोज करून म्हाका स्वर्ग उक्तो केला, तेन्ना इतलें बोगसाणें मेळ्ळां जाल्यार म्हाकाय गरज ह्या वस्तूंनी. कोणें म्हजें भाट घेतलां, कोणें म्हजो पयशे घेतल्यात, कोणें म्हजें मोबायल घेतला, कोणें म्हजें हें घेतलां, कोणें म्हजें तें घेतलां. आनी हे ल्हान ल्हान वस्तून घेवन आमी तें बोगसाणें नासतना रावता आनी आतां सैतान आमचें सगळें पाड घालता. आनी आतां घेतलां इतलें पूण पाड जालां इतलें. वय की ना? इतल्या ल्हान वस्तूक लागून आमी कोणा बरोबर आड वेता आनी बोगसाणें दिना. आनी आमचें निसणपण पळय आमचो इगो म्हणटा त्या बद्दल आमी इंग्लिशीन ताका म्हणटा प्रायड. आमचे इट इज मनशाचो स्वभाव म्हणजे म्हजो इगो, म्हजो प्रायड. हांव बोगसाणें मागचो ना, म्हाका केन्नाच बोगसाणें मागचो ना. कित्याक ही म्हजी चूक न्ही. प्रायड म्हणल्यार त्या मनशा कडेन पर्सनली वचोन सॉरी मागपाचें. पळय 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 हांव तुका कितें सांगता तें आयक. कितले पाटी कोणें आमकां दुखयला, तो मनीस नोकोय की ताणें दुखयला म्हणून, त्या मनशान दुखयला आमी तो नोको जाल्या आनी तो तुजे कडेन उलयला पूण तुज्या मनान तूं ताचेर राड आहे कित्याक ताणें कितें म्हणलां, कितें घेतलां. तूं आतां विशीं जाल्यार आरे तुवें म्हाका दुखय, हय हांवें तुका दुखयला, नको सॉरी रे बाबा. पूण आतां समजा ताणें कितें म्हणलां आनी तूं तें दूख घेवन तो पेज घेवन तूं आतां तूं बसलाय, तो मनीस जाणो नको. पूण देंवचाराक तुजेर राड येतलो शुअर 100%. कित्याक तोय नको पूण तूं तें सगळें बोगसाणें दिनासतना रावलाय, तो बोगसाणें दिनासतना ओतमे घेवन भितर रावलाय आनी आमच्या देंवचाराक लायसन दिलाय पाड घालपाक. तो येतलोच पाड घालपाक. समजत आहे. म्हाका आतां समजा हांव गोंयां आसलो, आतां हांव लंडन आहा, समजा 100 लोक म्हजेर आड येयला, म्हाका वायट केलां, हांव आतां फ्लायट घेतलो आनी 100 कडेन वेतलो, गरज नाका. हांगा बसोन म्हज्यान ताका बोगसाणें दिवंक जाय. पूण जेन्ना तो लोक हांव गोंयां वयतकच कोण तरी म्हज्या वाटेर येता आनी हांवें ताका खरेंच काळजान ताणें बोगसाणें दिलां, आतां ताणें म्हाका वायट केलें, पूण जेन्ना तो म्हज्या वाटेर येता, हॅलो बाबा गुड मॉर्निंग, हांव विसरता सगळें. अरे गुड मॉर्निंग बाबा, कोय तूं? हो गुड मॉर्निंग, केन्ना येयलाय? पूण जेन्ना खरेंच बोगसाणें दिना आनी आतां हांव युकेंतल्यान येयलां, बरो स्टायलीन येयलां, हांव चलतां, तो येता, फोन येनासतना हांव म्हजो फोन काडटा, हॅलो हॅलो ओके ओके, फोन बोल्लो, कोण फोन येना. कित्याक म्हजो ड्रामा कित्याक जाला, कित्याक ताका जाप दिवंक नाका म्हाका. सजमली तूं कितें म्हणटा तें म्हजें एक्शन दाखयता की खरेंच हांवें बोगसाणें दिलां वो दिवंक ना. आमकांच फटोवंक जायना, देवाक फटोवंक जायना. कित्याक आमच्या काळजान आसा तें आमच्या स्वभावा वरवीं, आमच्या कोन्या वरवीं आमी दाखयता की खरेंच आमी बोगसाणें दिलां वो ना दिलां. आमी आमकांच फटयता केन्ना न्ही. केन्ना आमी दाखयता की कोणाक बोगसाणें आमकां कोणाचेच पडोंक ना. पळय ताणें दुखयलां, आमी बोगसाणें दिनासतना रावले हांव. आनी आतां जेन्ना आमी आतां समजा कोण येता आमच्या वाटेन, आमच्यान रावंक जाता, तेजे कडेन उलोवंक जाता, आमकां चड खबरो करपाची गरज ना. हॅलो गुड मॉर्निंग, ओ हाय कितें खरेंच बोगसाणें दिलां म्हणून. ऑर आमी कितें करता, फोन ना जाल्यार आमी मातशें भितर कितें करता, अरे चिंतलां, ओ खंयसर दुसरे वाटेन आमी अरे अपत्तून आमी खंयसर वेता, पूण तांकां मेळोंक सोदिना. आयकोताय. म्हणटच आमच्या कोन्या वरवीं आमी दाखयता खरेंच आमी तांकां बोगसाणें दिलां वा ना दिलां. आनी जेन्ना आमी बोगसाणें दिनासतना रावता, सैतानाक लायसन्स मेळटा आमचें पाड घालपाक. आमी थींच उरतलीं आनी आमी खड्ड्यान पडटलीं आनी आमचें जिवीत केन्नाच बदलचें ना. तूं मागणें कर, तेर्स कर, बायबल स्टडी कर, कितें कोत्ताय कर, पूण तूं बोगसाणें दिनासतना रावशी जाल्यार तुका केन्नाच तो फायदो जावचो ना. कित्याक लायसन्स मेळटाच देंवचाराक
ते पाड घालपाक आनी आमी आमकांच फोटोंक जायना देवाक फोटोंक जायना कित्याक बोक्साणें दिनासतना जाल्यार ते तो पवित्र आत्मा जाणो की आमी बोक्साणें दिनासतना रावले आमी काळजांतल्यान दूख दवरल्या देखून खरोच आमकां बोक्साणें दिनासतना रावपाक केन्नाच एक दीस रावपाचो न्हय आमी समजा कोणें म्हाका आयज दुखयला दीस काबार जावच्या आदीं आमी म्हणूंक जाय अरे बाबा हांव तुका बोक्साणें दिता चूक कोणाची ताची हांव ताका बोक्साणें दिता कित्याक म्हाका नाका त्या देंवचाराक म्हज्या जिवितान लायसन्स मेळपाक आनी ज्या दिसा ही सजमणी म्हाका मेवता हांव केन्नाच एक दीस फुडें वचचो ना कित्याक जेन्ना एक दीस चड बोक्साणें दिनासतना रावता देंवचार येता आनी एकाचें 4 करता 4चे 8 करता आतां इतलें कॅन्सर करता की तुका आतां कसलीच खोशी ना त्या मनशाक पळोवपाक कितें करपाक आतां तो ताका लायसन्स नाता सगळें तुजें जिवीत सगळें नश्ट करून उडयतलो देंवचार म्हणजे देंवचार को करतलो मनशा वरवीं तुज्या सायबा कडेन तुज्या ऑफिसान तुका प्रमोशन मेळचें ना तूं थींच उरतलोय तुज्या भुरग्यांचें बरें जावचें ना घरकाराचें हाचें कितें तरी वायट जातलें कितें हात लांगयता तुटलें कितें गेलें ना तें तुटलें कितें गेलें जाल्यार कोण ब्लॉक जालें कितें तरी वायट जातलें पूण ज्या दिसा तूं बोक्साणें दिताय तुका सगळें उक्तें जाता कित्याक देव तुज्या सांगात आहा पवित्र आत्मा तुज्या सांगात आहा आंज बडवे आसात सगळें बरें तुजें देवाचें तुका फावो जाता आयकतात तुमी सगळीं आमी आतां ह्या वेळार दोळे बंद दवरुया आनी आतां जेन्ना हांव हें मागणें करता बोक्साणें दिवपाचें आमी सगळीं ह्या वेळार हें बोक्साण्याचें मागणें करुया भायर काडया कोणेय आमचेर आड येयला कोणेय आमकां दुखयला हें मागणें आमी करुया खरेंच काळजांतल्यान की आयज जेन्ना थान आमी जल्मलीं आयज पर्यंत कोणें आमचेर आड येयला कोणेय आमकां दुखयला आयज आमी निचो करुया आनी तो बोक्साणें दिनासतना आत्मा भायर काडया आनी खरेपणी देवाची महिमा देवाची पिकोवणी देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितांत भितर सरपाक आयज थान आमी हें मागणें करपाक फुडें सरयात आमी सगळीं दोळे बंद करुया आनी म्हजे बरोबर हें मागणें करात तुमी मोगळा बापा आमी व्हडल्या ताळ्यान म्हणुया कित्याक जेन्ना आमी मागणें करता आमी तोंड उक्तें करून म्हणूंक जाय कित्याक जेन्ना आमी डिक्लेअर करता आमी तोंड उक्तें करून आमी खरेंच भावार्थान तें मागणें करता ही सजमणी आतां हांवें तुमकां सजमणी दिली आतां गरज आमकां आमचें तोंड उक्तें करून ही मागणें करपाक तें आमकां मोलादीक आमकां फायद्याचें जावपाक मोगळा बापा हांव तुका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता आयच्या दिसा पासत तुवें म्हाका आयज ह्या उतराची सजमणी दिली जेन्ना हांव जो म्हजेर आड येता तांकां हांव बक्षितां तूं म्हाका बक्षिताय देखून मोगळा बापा जेजूच्या नांवान जो आत्मो म्हाका बक्षूंक दिना त्या आत्म्या कडेन हांव उलयतां तूं आत्म्या तुजे कडेन उलयतां तुका शिराप घालता तुका हुकूम घालता आनी म्हज्या जिवितांतलो म्हज्या फामिलींतलो म्हज्या काजाऱ्यांतल्या जिवितांतलो म्हज्या सगळ्या सोमनांतलो तुका भायर सर म्हणटा ह्याच वेळार जेजूच्या नांवान आनी तुका ह्या वेळार कसलीच पदवी ना म्हज्या जिवितान ह्या वेळार म्हाका देवाचें बोक्साणें म्हाका फावो जालां कित्याक जेन्ना हांव बक्षितां म्हाका तूं बक्षिताय जेन्ना थान हांव म्हज्या मायच्या कुसव्यान जल्मलो ते आयज पर्यंत हांव सगल्यांक म्हज्या जिवितान बक्षितां म्हज्या पाय मायंक बक्षितां म्हज्या भाव भयणांक बक्षितां म्हज्या गोरकाराक पोतिनींक बक्षितां म्हज्या सासूपायक सासूमायंक बक्षितां म्हज्या सायबाक बक्षितां जो लोक म्हजे बरोबर काम करता तांकां हांव बक्षितां म्हज्या भुरग्यांक बक्षितां सगल्यांक म्हज्या फामिलींत हांव बक्षितां जो कोण म्हजेर आड येयला तांकां बक्षितां म्हज्या आमिगांक बक्षितां म्हज्या दुस्मानांक पासून हांव बक्षितां
आणि तुझे उतर म्हणटा जेन्ना हांव बोक्षिता तू म्हाका बोक्षिताय तुझे बोगसणे म्हाका फावो जाला तुझे बरेपण म्हाका ह्या वेळार फावो जाला मुजी पेकोणी म्हाका फावो जाल्या मुजी मिलाग्र म्हाका फावो जाल्या तुझी सगळी बेसां म्हज्या जिवितान ओत्ता ह्या वेळार तू सोत मानताय जे तुवें म्हणलें जाल्यार आनी तू हे वेळार जाता जाल्यार तू कितें म्हणटलो सगळी देवाक आनी जेजूक सोले व्हडल्या ताळ्यान आर्गां तुका जेजू वाकाणणी तुका जेजू महिमा तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाकाणणी तुका व्हडल्या ताळ्यान आमी आर्गां वाकाणणी आनी दिनवास दिवया हालेलुया 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 दिनवास दिवया या वेळार पेकोणीचो वेळ या वेळार पेकोणीचो वेळ कित्याक जी आळकोळ असली ती नष्ट जाल्या सगळें उक्तें जालां आणि जेन्ना आमी ह्या वेळार दिनवास आनी आर्गां वाकाणणी दिता देवाची पदवी देवाची महिमा देवाचें बरेंपण सगळें बेसां ह्या वेळार आमच्या जिवितान व्हांवता आर्गां तुका जेजू वाकाणणी तुका जेजू जें बंद जाल्लें जी आळकोळ आसली ह्या वेळार आमकां उक्तें जावन आमकां तें फावो जालां जेजूच्या नांवान आर्गां तुका जेजू वाकाणणी तुका जेजू जें तूं मागणें करीत आसलाय आनी आड आसलें तुज्या जिवितान मागणें करीत आसलें पूण तें कांयच जायनासलें ह्या वेळार तें उक्तें जालां आनी तुका ह्या वेळार तुजी बेसांव तुजें बरेंपण देवाचें फावो जालां आर्गां तुका जेजू वाकाणणी तुका जेजू महिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू हालेलुया 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 व्हडल्या ताळ्यान आमी आर्गां वाकाणणी दिवया कोण लॉस नासतना आमी देवाक आमी आर्गां वाकाणणी दिनवास दिवया काल जाणटान खतखत्यान आमी ताका आर्गां आनी वाकाणणी दिनवास दिवया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Argan tuka Jesu, wakarni tuka Jesu, moima tuka Jesu, shira la 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 la, shira la 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 la, shira la 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 la, hallelujah, 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 hallelujah. आर्गा वाकाणणी दिनवास महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू हालेलुया 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 बरें बाब डेरिक हांगा तू म्हणटाले तुका कितें हाल्ले प्रॉब्लेम आलो तुज्या पांयान कितें प्रॉब्लेम आलो तुका बरें काड काड उडय भायर उडय काडून उडय केन्नाच तुका ती गरज ना आतां काडून उडय बरें हांव तुका आतां विचारता तुका वेरिकोज वेन जाल्ले होय की ना कितलीं वर्सां वेरिकोज वेन आसले 3 वर्सां जालीं तुका आतां दूख हा आतां दूख ना बरें कितें जावं दुखा वेरिकोज वेन्सा कित्याक तूं चलताय तुका खूब तुजें काम चलपाचें आहा देवाचें उतर म्हणटा की तुवें कोणा कडेन उलोवंक जाय आयज आमी शिकल्या जें शिकल्या आमी यूज करुया तुवें कितें करूंक जाय वेरिकोज वेन्सा कडेन उलोवंक जाय आनी म्हणूंक जाय वेरिकोज वेन्स जेजूच्या नांवान उठ आनी आनी दोरयान वच व्हेरी गुड जेन्ना तूं जेजूच्या नांवान त्या वेरिकोजान वेन्साक सांगताय जेजू अंजिराच्या झाडा कडेन उलयल्लो तेच भाशेन तुवें कोणा कडेन उलोवंक जाय त्या वेरिकोज वेन्सा कडेन उलोवंक जाय होय की ना जेजूच्या नांवान म्हणटच आतां म्हणूंक जाय वेरिकोज वेन तुका हांव उलयतां तुजे कडेन उलयतां पण म्हणटा अरे पिसो जालाय रे पूण देवाचें उतर म्हणटा आमी वेरिकोज वेन्सा कडेन उलोवंक जाय जेजूच्या नांवान वेरिकोज वेन जेजूच्या नांवान उठ आनी दर्यान वच आनी केन्नाच म्हज्या जिवितान येनाका हांव केन्नाच म्हज्या कुडीन येनाका आनी हांव दुबाव दवरिनासतना हांवें मागणें केलां आनी देखून हांव ह्या वेळार म्हाका पेकोवणी फावो जाल्या हांव म्हजे पांय सारके जाल्यात म्हजी सगळी शिरो सारक्यो जाल्यात म्हजे सगळे सांदे सारके जाल्यात सगळीं म्हजी नेरवां सारकी जाल्यात म्हजी हाडां जी सुटलेलीं ती सारकी जाल्यात
हांव आतां भावार्थ धरता म्हणून की हांव बरो जाला म्हणून आतां हांव कितें करतलो? हांव बरो जाला जाल्यार कितें करतलो? आर्गां दितलो. रेडी आहाय तूं? दोळे बंद कर आनी म्हण म्हजे बरोबर, जेजू आमी आतां शिकल्या की आमच्या दोंगरा कडेन आमी उलोवंक जाय. देखून ह्या वेळार जेजू तुज्या नांवान हांव ह्या व्हेरिकोज वेन्सा कडेन उलयतां. व्हेरिकोज वेन्स तुजे कडेन उलयतां. जेजूच्या नांवान हांव सांगतां तुका, उठ आनी भायर सर म्हज्या कुडींतलो आनी दोरयांत वच आनी केन्नाच म्हज्या कुडीन येनाका. व्हेरिकोज वेन्साक कसलोच अधिकार ना म्हज्या जिवितान. व्हेरिकोज वेन्साक कसलोच अधिकार ना. व्हेरिकोज वेन्स तुका कसलोच अधिकार ना म्हज्या जिवितान. ह्या वेळार जेजूच्या नांवान तुका हांव शिराप घालतां आनी ह्या वेळार जो त्रास तूं म्हाका कोत्तालोय, जो वो आत्मो वो पिडेचो आत्मो म्हाका त्रास कोत्तालो, वो पिडेचो आत्मो व्हेरिकोज वेन्साचो म्हाका त्रास कोत्तालो, त्या आत्म्यांक हांव शिराप घालतां आनी ह्याच वेळार म्हाका पेकोवणी फावो जाता. आनी तुजें उतर म्हणटा, जेन्ना हांव ह्या दोंगरा कडेन उलयतां तो दोंगर उडटा आनी दर्यान पडटा आनी ह्या वेळार व्हेरिकोजान वेन्सांतलो म्हाका सुटका मेळल्या. जेजूच्या नांवान सुटका मेळल्या जाल्यार तूं कितें म्हणटलोय? म्हणीत राव. आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. बी लूज्ड, बी लूज्ड, बी लूज्ड इन द नेम ऑफ जीसस. कम ऑन, कम ऑन. आता कितें करूंक जाय करीत राव. कम ऑन, स्टार्ट मार्चिंग. कम ऑन, स्टार्ट मार्चिंग. आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका कितें करूंक जाय कर. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. अप डाउन, कम ऑन. फुल स्पीड. कम ऑन. आर्गां तुका जेजू. कितें दुख आसली फुल फोर्स कितें कर. आर्गां दीत राव. आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. फुल जितलो फास्ट चलोंक जाता चलोंक लाग. आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. फास्ट चलोंक फास्ट लाग. खंय प्रॅक्टीस करनाका. तूं तुजी चोत्राय तुज्या पांयाचेर दवरनाका, फकत जेजूचेर दवर. तुजी चोत्राय पांयाचेर दवरनाका, जेजूचेर दवर. फकत आर्गां तुका वाखाणणी दीत राव. आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. बरें, म्हाका एक सांग, कितें जालें? सद्या म्हणजे आतां ना, येवपाची आहा. हांवें तुका सांगलें आतां ना जाल्यार आनी येत जाल्यार तुका फॉर्म्युला शिकयला. दूख येत जाल्यार तूं सांग ताका, उठ आनी भायर वच. तो येतलो, येत घोडेक. पूण जेन्ना तूं तोंड उक्तें कोत्ताय त्या दुखेक सांगताय भायर वच, तें आयकतलें. आयकतात तुमी? तूं केन्नाच ओगी रावनाका आनी म्हळ्यार अरे दूख येयली ना. तूं त्या दुखेक उलय आनी भायर सर म्हण आनी ती दूख भायर वयतली जेजूच्या नांवान. ओके, जालें? काम जालें? आतां तूं पोत्तून ती बेल्ट घाली नाका, कित्याक जेन्ना तूं टेप घालताय तूं म्हणटाय तेजे वरवीं म्हाका दूख मेवची ना. पूण जेन्ना तूं त्या दुखे कडेन उलयताय आनी म्हणटाय की दूख गेली म्हणून आतां ती दूख वयतली. बाबा कम सिट. ओके, जेन्ना हांव उलयतां तेन्नाच ती दूख पयस जाता. ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. बरें, कोणाक आनी मागणें करूंक जाय? जोनासा पासत मागणें करुया. ओके ओके, बरें. आतां आमी जोनासा पासत मागणें करुया. मातशी बरें. मोगडा बापा, तुजें उतर म्हणटा की जो कोण दोंगरा कडेन उलयता आनी दोंगराक सांगता उठ आनी दर्यांत वच आनी आपल्या काळजान दुबाव दवरिना, तो दोंगर उडटा आनी दर्यान वेता. मोगडा बापा, ह्या वेळार जेजूच्या नांवान हांव जेन्ना हात दवरतां जोनासाचेर, जो आत्मो ताजेर आसा, जो आत्मो ताका त्रास कोत्ता,
जो आत्मो ताका बरे भाशेन ताज्या मनांक ताज्या भेजाक कसलो त्रास करता त्या आत्म्या कडेन हांव उलयतां आनी जेजूच्या नांवान त्या आत्म्या कडेन उलोवन हांव त्या आत्म्याक शिराप घालतां आनी भायर सर म्हणटा जेजूच्या नांवान. याच वेळार जेजूच्या नांवान जोनासाक हांव सुटका दितां. आर्गां तुका जेजू, वाकाणणी तुका जेजू. व्हडल्या ताळ्यान आमी सगळीं भावणां व्हडल्या ताळ्यान म्हणया. आर्गां तुका जेजू, वाकाणणी तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. Touch, touch, Spirit of God, touch, 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 touch. Father, every damage that the spirit of infirmity has done to Jonas's brain, I command a creative miracle right now in the name of Jesus. Every damage, जो या आत्म्यान ताज्या बेजाचेर कसलो त्रास केल्लो, पवित्र आत्म्या उदेशी ह्या वेळार ताजें ऑपरेशन चलता ताज्या बेजाचेर आनी ताका ह्या वेळार ती कोणी फावो जाल्या जेजूच्या नांवान. आर्गां तुका जेजू, वाकाणणी तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. सोड ताका सोड दिला. हालेलुया 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 हालेलुया. कमान व्हडल्या ताळ्यान आमी आर्गां दिवया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Everybody, come on. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आर्गां तुका जेजू, वाकाणणी तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. या वेळार तू सुटका दिताय जोनासाक सगळ्या ताज्या त्रासांतलो. आर्गां तुका जेजू. या वेळार तुजो आत्मो ताजेर आसा, पवित्र आत्मो आसा ताजेर आनी तुका तुवें ताका अभिषेक केलाय. आर्गां तुका जेजू, वाकाणणी तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. मोगडा बाबा या वेळार सगळ्या भुरग्यांक या वेळार जेन्ना आमी हात दवरता सगळ्या भुरग्यांचेर या वेळार आमी आशीर्वाद घालता जेजूच्या नांवान. सगळ्या भुरग्यांचेर आमी आशीर्वाद घालता जेजूच्या नांवान. सगळ्या भुरग्यांचेर आमी आशीर्वाद घालता. तुवें सगळ्या भुरग्यांक तुवें तुज्या आशीर्वादान भरल्याय आनी ह्या वेळार बापा जेजूच्या नांवान ह्या वेळार जेन्ना आमी ह्या भुरग्यांचेर हात दवरता त्या वेळार सगळो तुजो आत्मो तुजी महिमा तुजी पदवी ह्या वेळार भावता ह्या भुरग्यांच्या जिवितान. आर्गां तुका जेजू, वाकाणणी तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. दिनवास तुका जेजू, वाकाणणी तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, वाकाणणी तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. बाबा आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू,